गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि हांव दीप्तिका कोडकर लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। परवरे घरान रेस्टॉरंटाक लागलो भिरांकूळ उजो सुमार 25 ते 35 लाखांचे जालें लुकसाण फुडलो तपास आसा सुरू। कळंगूट नायका वाड्यार बांदकाम सुरू आशिल्ल्या सागा हॉटेल इमारतीच्या गुदावांत उजो पेंट आनी हेर सामान उज्यात लासून जालें गोबर 8 लाखांचे लुकसाण। ह्यान फुडें मनरेगा येवजणेचें नांव जी रामजी नव्या येवजणेंत वेगवेगळे बदल येवजणे वरवीं गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांची जातली उदरगत। युनिटी मॉल खातीर विरोधक करतात हे विशीं थळाव्यांची दिशाभूल आंदोलन करचे पयलीं मांडचे प्रश्न सांगता मुख्यमंत्री। प्रकरण न्यायालयात आशिल्ल्यान आपूण करपाक शकना भाष्य म्हणटा मंत्री खंवटे। जिल्हा पंचायत वेंचणुके उपरांत आपाक मेळ्ळो व्हडलो धपको। अमित पालेकारान श्रीकृष्ण परबान दिलो आप पक्षाचो राजिनामो। कसलीच चर्चा करचे बगर पदावेल्यान काडप हे अयोग्य सांगता अमित पालेकार। आणि चांद्रा इगर्जेत मनयले थ्री किंग्साचे फेस्त भाविकांनी फेस्ताच्या मिसाक केल्ली गर्दी। नाताळा उपरांत 12 दिसांनी जाता हे फेस्त। आता खबरो विस्तारान। परवरे जेवणा खातीर फामाद आशिल्ल्या घरान रेस्टॉरंटाक सोमारा मध्यान अचकीत उजो लागलो। ह्या उज्यात पुराय रेस्टॉरंट लासून गोबर जालें। सुमार 25 ते 35 लाखांचे लुकसाण जालां। प्रॉपर्टीच्या वादाक लागून मुद्दाम जावन हो उजो घाल्ल्याचो दावो रेस्टॉरंटाच्या धन्यान केला। कळंगूट नायका वाड्यार बांदकाम सुरू आशिल्ल्या सागा हॉटेल इमारतीच्या गुदावांक मंगळारा फांतोडेर उजो लागलो। पेंट आनी हेर सामान उज्यात लासून गोबर जालें। सुमार 8 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। हे घडणुकेची म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळे उपरांत तांणी घडणुकदार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो। उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण कळूंक ना अशें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें। एक अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग चालू आसा नायका वाड्यार म्हणटा कलंगूट 6 फ्लोराची बिल्डिंग। तेजो सेकंड फ्लोराक एक स्टोर रूम आसले तेंचे 2 तेका उजो लागला। आमचे आतां पिलेन फायर स्टेशन म्हापसा फायर स्टेशन आनी परवरी फायर स्टेशनाची गाडी ऑलरेडी हांगासर पॉयंटार आसा आनी ऑलरेडी फायर इज अंडर कंट्रोल। तेंचो जो अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेचो स्टोर रूम आसा तितून दुसरे दुसरे जे मटेरियल पेंट म्हणा सोफा आसा हार्डवेअर आसा म्हणजे कन्स्ट्रक्शनाचे सगळे मटेरियल जे फर्निचराक वापरता आनी हेका ते सगळे भितर स्टोरान तेंचे आसले। आतां उजो कसो लागलो म्हणून विचारशात तुमी जाल्यार आय नीड टू चॅक बिकॉज तेंचो एकूच सेक्युरिटी खंय बिल्डिंगेन आसतालो बाकी सगळे ते भायर रावताले आनी बिल्डिंगेन कोण नासलो। सेक्युरिटी अजून मेळोंक ना म्हाका। आय चॅक एंड गेट बॅक टू यू। कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग आसा अजून कंप्लीट जावंक ना सो जे काम चलता म्हणून तुमकां दिसला आसतलो तो एकूच आसा म्हणून आसतलें तेका वी नीड टू चॅक इट। निकतोच उजो आमी आतां कंट्रोलान हाडला ऑलरेडी हे केल्या एसेस करता तुमकां सांगता।
यान फुडें आतां मनरेगा येवजणेचें नांव जी रामजी. नव्या येवजणेंत वेगवेगळे बदल केल्यात. येवजणेखाला गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांची उदरगत जातली. येवजणेचेर केंद्र सरकार 60% जाल्यार राज्य सरकार 40% खर्च करतलो अशी माहिती मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली. पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मंत्री उलयलो. केंद्र सरकाराची आणि गोंय सरकाराची एक स्कीम घेऊन पावल मारीत राहिल्लें आसा. जे पावल मारलां ते उदरगती खातीर विकास करून घेवपाचो म्हणून. आज आमचे हांगसर जे आसा उलोवप ते विकसीत भारत जी रामजी ही 2025 ही जी स्कीम जी आसा, जी नवीन पद्धतीन नवीन आकारांत नवीन रुपांत भारत देशाच्या चड करून ग्रामीण भागातली जनता जी आसा, कामगार लोक, शेतकारी लोक हांचो उत्कर्श बरे पद्धतीन करून घेवचो आनीक विकासाचें एक नवीन पर्व सुरू जावचें पुराय भारत देशांत. जो भारत देश शहरांनी न्ही तर चड करून गांवांनी ग्रामीण भाग जो आसा पळय तो गांवांनी विणिल्लो आसा आनी म्हणून भरपूर विकास जावचो आनी त्या नदरेन ही स्कीम जी आसा पळय ती एक नवीन रुपांत आधुनीक काळाची गरज लक्षांत घेवन जी रामजी विकसीत भारत 2025 हे सादरीकरण हांगसर केल्लें आसा आनीक तातूंत भितर गोंयच्या सरकारचो सहभाग आनी इम्प्लिमेंटेशन पार्ट जेणे करून तळागाळांतल्या लोकां कडेन म्हणजे शेतकाऱ्यां कडेन कामगारां कडेन बेकार जे लोक आसात त्या लोकां कडेन ही स्कीम वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पावोवपाचें काम आनी हें पावयत आसतनाच मागीर तातूंतल्यान जो डेव्हलपमेंट जातलो पळय न्ही तो एक हांव अशें म्हणन की रिलायबल सारको. एक म्हणजे 100 मॅन डेज टू 125 मॅन डेज हो डायरेक्टली तांकां चड 25 दीस काम मेळटलें कन्फर्म म्हणजे 100 दिसां वयल्यान 125 दिसां पर्यंत काम मेळटलें. हे स्पेशली ग्राम रोजगार कार्ड हे कोणाक मेळटलें हें स्पेसिफाय केलां ह्या फावटी. एक म्हणजे सिंगल वुमन, परत दिव्यांग आनी वल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप्स आनी सिनियर सिटीजन फ्रॉम द 60 years टू अप टू 70 years दोज हू आर रेडी टू वर्क हे तांच्या खातीर जें काम आसा हें हातूंतल्यान मेळटलें. इट इज एन आमी जेका म्हणटा की फर्स्ट प्रिफरन्शियल ग्रुप सुद्दां अशा पद्दतीन जे गांवांनी काम करता ताज्या खातीरूय बी हें काम हें खासा करून मेळटलें. हाजी 4 कॅटेगरीनी हें काम जें आसा हें डिवायड केलां. कारण एकंदर जेन्ना विकसीत भारत विकसीत गोवा हें जर स्वप्न साकार करतलें आसत जाल्यार स्पेसिफीक त्या ग्रुपांनी काम त्या टायपचें काम घेवप आनी जेका आमी म्हणटा की नेशन बिल्डींग गोंयच्या विकासा खातीर काम घेवप हें आसल्या कारणान वॉटर सेक्युरिटी अँड कन्जर्वेशन म्हणजे बंद चेक डॅम्स आनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ह्या कामाचेर हो हातूंतल्यान भर दितले. सेकंडल्यान कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर जाका आमी म्हणटा गांवांत ज्या जाग्याचेर आतां पर्यंत थोड्या जाग्यांचेर काही पांय वाटो आसतलो 1-2 घरां आसा थंय सुद्दां जाल्यार थंयसरूय बी आमी म्हणजे कच्चा रोड जेका म्हणटा किंवा एखादो कल्वर्ट जर आमकां करचो पडलो आसत जाल्यार ती कामां आमी हातूंतल्यान घेतली. तितूंतल्यान नेक्स्ट इज एन लायव्हलीहूड रिलेटेड जेणे करून वेगवेगळ्यो लायव्हलीहूड्स गजाली ज्यो आमी तांकां ट्रेनींग दिता शिकयता त्यो गजाली ह्या कॅटेगरींत घेतले. आनी क्लायमेट रेजिलंट वर्क्स म्हणजे हांव लायव्हलीहूड सांगता आसतना मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी स्कील डेव्हलपमेंट रिलेटेड काम हे लायव्हलीहूडाच्या अंतर्गत येतले. क्लायमेट रेजिलंट वर्क्स इट इज टू प्रिव्हेंट फ्लड्स आनी सॉयल इरोजन. गोंय कोस्टल स्टेट असल्या कारणान अशा पद्दतीच्या कामाचो खुबशे फावटी खूब स्कोप उरता ते प्लॅन करून काम आमकां ह्या अंतर घेवपाक मेळटलें. म्हाका दिसता वेगवेगळ्या स्टेटींतल्यान हातूंतल्यान विशेश करून आमी पळयता की जे काम जी रामजीचे वर्कर्स हे रेग्युलर जर काम दिवपाक लागले विशेष करून आमी जेन्ना म्हणजे हार्वेस्टिंग किंवा भात लागवड हे दोनूय सिजन जेन्ना आसता आनी त्याच वेळार जर हेंकाय काम दिलें आसत जाल्यार थंयसर वर्कर मेळना म्हणून 60 days खंयचे बॅन दवरपाचें हो रायट स्टेटी कडेन उरता. आनी तो रायट स्टेटी कडेन आसल्या कारणान विशेष करून शेतांनी काम करपी जे कामगार आसतात तेच हांगासर एसोसिएट जाल्ले असतात. त्या ती शेतांनी कामगार मेळपाक जाय म्हणून 7 दीस खंयचे बॅन दवरपाचें हो स्टेटी कडेन आसल्या कारणान पर्टिक्युलरली ते 7 दीस हे जे आहा बॅन दवरपाचें काम हे राज्य सरकार करतलें. युनिटी मॉल प्रकल्पा खातीर 100% निधी केंद्र सरकार दितलो. गरजेचे परवाने घेवनूच हो प्रकल्प चिमल वाठारांत हाडपाचें थारायला. विरोधक ह्या विशयावेल्यान थळाव्यांची दिशाभूल करता असो आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. तशेंच थळाव्यांनी आंदोलन करचे पयलीं तांचे प्रश्न आपले कडेन येवन मांडचे असो सल्लोय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलो. तशेंच हे प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्यान आपूण भाश्य करपाक शकना अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. पूण बरेचशे फावटी तांच्या पोटान जाळ पडल्या. म्हणजे जेन्ना सरकारी जागेर अशा पद्दतीचो केंद्र सरकार पैसे दिता त्यांच्या केंद्र सरकार त्यांचे डबल इंजिन असताना
म्हणटा कांयच दिवंक नासलें की तांणी खंयचोय प्रोजेक्ट दाखोवचो अरे आमकां केंद्र सरकारान हे पयशे दिल्या सरकारी जागा एक्वायर्ड केल्या एक्वायर्ड करतना कोणी विरोध करूंक ना आनी हे सगळें करता आसतना आमी सगळो प्रोसिजर कंप्लीट केला आनी युनिटी मॉल वीच इज फुल्ली फंडेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगासर बांदता आनी तो कोणा खातीर बांदता तर तो गोंयकारां खातीर बांदता पयली गजाल आमी लक्षांत दवरपाक जाय युनिटी मॉलांतलो एक फ्लोर or this is completely dedicated for the self-help groups and the local women, local entrepreneurs. हांच्या खातीर आसतलो आतां तो प्रोजेक्ट पणजेक तेकोन खंयच्या तरी तेकोन आसूंक जाय म्हणून जो आमी गव्हर्मेंटात म्हाका दिसता 8-10 वर्सां पयलीं एक्वायर्ड केल्ली लँड त्या लँडात बांदता दुसरी गजाल हेतूर बायोडायवर्सिटीचे क्लियरन्स म्हण तितूंतल्यान एनवायरमेंटाचे क्लियरन्स म्हण तितूंतल्यान बाकी सगळी जितकी क्लियरन्स घेवपाक जाय तितकी सगळी क्लियरन्स घेतल्या ताज्या उपरांत आमी ताजें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेतला सगळी एप्रुवल घेतला आनी हो प्रोजेक्ट बांदता म्हणून कोण आनी कित्याक आडयता हें म्हाका कळना काही पॉलिटिकल पार्टी आतां फक्त निमित्त जाय म्हणल्या उपरांत ते आपले मारता उडयो आनी व्हडली व्हडली भाशणां करता आनी ही व्हडली भाशणां इतक्याच खातीर करता तांकां गोंयांत अशा पद्दतीचे येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्लें नाका कोणी जरी कितें सांगलें आसत न्ही जाल्यार बेश्टे लोकांच्या भुलथापांक बळी पडचे न्ही स्थानिकांनी म्हाजे कडेन येवन डिस्कशन करचें म्हाजी तयारी ह्या विशयाचेर बस ते सगळे एक सांगूंक शकता हांव की युनिटी मॉल इज हॅविंग ऑल द परमिशन्स एप्रिहेन्शन्स रेज्ड किपींग तितलोच सरकार रिस्पेक्ट करता वेटलँडाक तितलेच वेटलँडाच्या भायर बफर झोनाच्या भायर दवरिल्ली आसा थंयच कुशीक वेटलँड आसा ते 150 मिटरान बिल्डिंग आयल्या आनी एक वेटलँड आनी एक लेक आनी थोड्यो गजाल्यो ज्यो आसा त्यो 8 तारखेच्या मागीर हांव उलोवप म्हाका दिसता योग्य आसतलें लेट द वर्डिंग कम देन वी वील इज बेटर मी टॉकिंग आप पक्षाचे आदले संयोजक अमित पालेकार आणि तात्पुरतो ताबो दिल्ले संयोजक श्रीकृष्ण परबान पक्षाचो राजीनामो दिल्ल्यान आपाक मोठो फसको बसला दोगांयनी पक्षाचो राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल आणि गोंय प्रभारी आतिशी मार्लेना हांचे कडेन राजीनामो पत्र धाडला वैयक्तीक कारणाक लागून हो निर्णय घेतिल्ल्याचे तांच्यांनी स्पश्ट केले तशेंच आपाचो युवा अध्यक्ष रोहन नायक आणि उपाध्यक्ष चेतन कामतीन राजीनामो दिलो हालींच जाल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या निकालाक आपाक व्हडलो फटको बशिल्लो ह्या फाटभुंयेर पक्षान अमित पालेकाराक संयोजक पदावयल्यान काडून श्रीकृष्ण परबा कडेन तात्पुरतो ताबो दिल्लो मात आतां परब हांणी पदाचो त्याग केल्ल्यान आपाची गोंयांतली संघटनात्मक बांदणी धोक्यांत आयल्या आतां अमित पालेकार श्रीकृष्ण परब रोहन नायक आनी चेतन कामतान पक्षाचो राजीनामो दिल्ल्यान आपाक मोठो धक्को बसला आपणे आपलो सगळो वेळ पक्षा खातीर दिलो आपलो वेवसाय सोडून दिलो पक्षा खातीर कुटुंबीक जिवनाचोय त्याग केलो जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर टिमीन बरें काम लेगीत केलें तरी आसतना पक्षान कसलीच चर्चा करिनासतना पदा वयल्यान काडून उडोवप हें अयोग्य अशें अमित पालेकाराचें म्हणणें सप्टेंबर ऑक्टोबरान एक हांवें डिसिजन घेतलें आनी ते डिसिजनच्या बरोबर म्हजे बरोबर भरपूर लोक रावले आज म्हजे बरोबर आसा श्रीकृष्ण परब जे आमचे ज्या वेळार हांव पार्टीत आशिल्लो त्या वेळार ते ऑर्गनायजेशन सेक्रेटरी आशिल्ले आनी नाव ही वॉज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑर प्रेसिडेंट इन चार्ज आनी आमचे आज म्हजे बरोबर आसा यूथ प्रेसिडेंट आपाचे पयलींचे रोहन नायक आनी आत्तां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे ह्या न्यूज जाताच आनी एकान रेजिग्नेशन दिलां ताचें नांव चेतन कामत जे वायस प्रेसिडेंट आसा बिकॉज ही इज नॉट हियर बिकॉज ही वॉज नॉट अवेअर ऑफ दीस आय ऑलमोस्ट have given up on that because of the time for party and party's organization set up किंवा पार्टीचे विशय घेवपा खातीर फॅमिली लायफ सॅक्रिफायस केली अशे खुबशे जे विशय आसा ते करून आमी जी वाटचाल सुरू केली that culminated in ultimately ZP elections which we have seen the results and the result तुमच्या समोर आसा मागीर तो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी दुसऱ्या नंबरार आयले हो विशय वेगळो दवरला जाल्यार पार्टीचे परफॉर्मन्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी एकल्याचेर म्हजेर घालून ज्या तरेन पार्टीन रिलीव करपाचें डिसिजन घेतलें तें खंय तरी म्हाका पचनी पडलें ना कारण जे डिसिजन घेवपा खातीर जे वेगवेगळे कार्यपद्दती करपा खातीर पार्टीचे जे बाकीचे लिडर्स आशिल्ले इन्क्लुडींग नॅशनल लिडर्स आय थिंक that responsibility rests with all of them for the performance of the party and म्हाका एकल्याक सिंगल आउट करप आनी पार्टीन सांगप without any discussion की you are relieved then it is something
दॅट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर मी, बिकॉज आम्ही केन्नाच पार्टी कडेन कांयच वायट करूं ना किंवा पार्टीचे जे व्हॅल्यूज आसा किंवा पार्टी विरोधी कारवाई किंवा कितें अशें आसा हें केन्नाच घडलें ना. ज्या तरेन सिन्सियरली काम करपाक जाय आशिल्लें, ज्या तरेन लोक जुळोवपाक जाय आशिल्ले तें आमी काम करत आसा आनी करत आयल्या. उलोवपा सारके खुबशे विशय आसा, पण पार्टीचो जो निर्णय आसा तो हांवें मान्य केला. हांव जर पर्सनली एज अ श्रीकृष्णा परब म्हणून तुमी तर म्हाका 4-5 वर्सां फाटली वळखता, जाल्यार हांव केन्नाच पोजिशना फाटसून ना. हांव केन्नाच एक फुडें इलेक्ट जावन इलेक्शनान देंवल्या उपरांत इलेक्ट जावन फुडें MLA जातलो हेच्या खातीर ना. आमी कितें तरी बरें करतले. आमचे कडेन एक टॅलंट आसा जो आमी विशय मांडपाक शकता, एक बरे तरेन विशय मांडपाक शकता, एक कोणाक कितें रॉंग आसा तें क्वेश्चन करपाक शकता. ह्या मायंडसेटांतल्यान आमी वयर फुडें येयल्ले भुरगे. सो आमी कितें तरी बरें करतले, गोंया खातीर कितें बरें करतले, आनी तें करतना समज एक ग्रूप बरो मेळटा, फ्रेंड सर्कल बरो मेळटा, तेका सगळे जाण एक एम घेवन फुडें सरता. त्या ग्रुपा बरोबर हांव सदांच आसलो. हेच्या पयलीं आसलो, आतांय आसा आनी हेच्या फुडें आसतलो. आतां हें करत आसतना आमी समज गोंया खातीर काम बरें करपाक जाय, कितें तरी करपाक जाय. आमचे कडेन आमी सगळे, म्हाका दिसता हांवें तरी फाटल्या 5-6 वर्सांक सगळें करून पयलें. हांवें एजिटेशन्स करून पयलें, हांवें RTI एक्टिविजम करून पयलें, आमी एक रेव्होल्युशनूय घडोवन पयलें, आमी एक इलेक्शनूय कंटेस्ट करून पयलें. गोंयची पार्टी पयली, नॅशनल पार्टी पयली, नॅशनल पार्टींतले पोजिशन्सूय पयले. तरी आसतना जर आमी गोंया खातीर कितें करपाक सोदता तें जायना जाल्यार आमकां एक न्यूट्रल स्टँड घेवन एनालिसीस करपाची गरज आसा की खंय चुकता आमी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मंगळारात सांद्रा इगर्जेत थ्री किंग्साचे फेस्त मनयले. नातळा उपरांत 12 दिसांनी जावपी हे फामाद फेस्त 3 राजा जेजू क्रिस्ताक मेळपाक वतात ते ह्या फेस्ताक प्रतिकात्मक रुपान दाखयतात. भाविकांनी फेस्ताच्या मिसाक गर्दी केल्ली. दर वर्सा हे फेस्त 6 जानेवारीक जाता. चांद्रा, कासावले, वेळसाव, रेईश मागूश ह्या वाठारांत थ्री किंग्साचे हे फेस्त जाता. पूर्वसावन आमगे हें फेस्त करीत आहाय आमी बरे उमेदीन. आनी सदांचे भाशेन आज आमगेले चांदो कावरीचे 2 जाण विद्वान रे आनी एक गिरदोली गांवचो हे तिगोय मेण हिंगासून हे सेंट पायटी चॅपलसून इगोर्जी वयतले बरे मांडवडेन हॉर्साचे बसून आनी परवेचे मीस जातले. आनी परवेचे मीस जातकूच आमी तियात्र दवरला इगोर्जीन आज आनी फाल्यां आसतलो. तशें चांदोर क्लबान तियात्र दवरला आजच्या दिसा आनी फेत आसतलें. आनी फेताक हे पाटी 50 years माउंट बॉयज ऑर्गनायज करताय 50 वर्सां. My name is Sean Mascarenas, and I thank Lord for making me a king this day, and I thank my parents for making this feast as wonderful as it can. I feel very blessed today that I get to impersonate one of the wise men. I'd like to thank my parents for making this day possible. Simon Mendes, and I am feeling very good to be a king today. I thank my parents for making me king. And you also grandmother. And my grandmother. It was her wish. उसगांव रस्त्याच्या कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात. ताका लागून वाठारांत घाणी पडल्यात. रस्त्यावेल्यान यो वच करतल्यांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. उसगांव गांजे पंचायत कोयराचो प्रश्न सोडोवपाक पुरायपणान अपयशी थारल्या तेन्ना आतां तरी ह्या प्रश्नाची दखल घेवन कोयर उडयतल्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तुमकां खबर आसा उसगांव गांजे प्लस धारगोरडा हे सगळे जर वाठार पळोवपाक वचत जाल्यार तुमी जर प्रत्येक ठिकाणी पळयत जाल्यार कचऱ्याचो ढिगाचो ढीग पडलेलो आसा. जर 620 कडेन पळयलें जाल्यार CCTV कॅमेरा लायिल्लो आसा आनी ते कोण कचरो उडोवपाक हेचेर हें करपा लागून CCTV लावन कंट्रोल करतलो असो म्हण हें जाला. पूण हे CCTV कॅमेरा लावन सुद्दां थंय कोणाचे जे दंड म्हणटा तो जायना जाल्यार हो CCTV कॅमेरा लावन फायदो कितें.
लोक आपल्या घरांतलो सगळो कचरो हाडटा आनी ते 620 कडेन उडयता. तशेंच पणसुल्यां बायपासाचेर उडयता. हेजेर कितें तरी कारवाई जावपाक जाय. हांवें कितलेच फावटी आमच्या धारबांदोडा पंचायतीक सुद्दां सांगलेलें आसा. इवन आमी मिडिया मार्फत पंचायती कडेन सुद्दां हें केल्लें आसा, बाबा तो कचऱ्याचेर मातशें कितें तरी कंट्रोल हाडचो. पूण लोक तांकां थंय आयकना आनी आयकना ताका लागून हेजेर जो पर्यंत जर हें जायना, तेंचे दंड पडना तो पर्यंत हें जावपाचें ना. म्हणजे गार्बेजीचो प्रॉब्लम सुद्दां जावचो ना. हाका लागून म्हाका तरी दिसता उजगांव पंचायतीन तें मातशें खोलायेन लक्ष घालचें आनी हेजेर कितें तरी सूक्ष्म काडचो. उजगांव बायपास आसा थंय आसा जे जाग्यार हांगा 10 मिटराचेर सुमार MRF फॅक्टरी आसा आनी हांगा जे जंक्शन जे आसा त्या जंक्शनाचेर मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता. पूण वारंवार तो कचरो उडयता. बद्द उजगांव गांवची पंचायत ज्याची बॉर्डर सोंपता त्या जाग्यार सबंद थंय लावन ते सबंद रस्त्या पर दोनी सायडीन कचऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात थैली उडयल्ली आसा, पिशवी उडयल्ली आसा. पूण हेजेर जी उजगांव पंचायत आसा, उजगांव गांवची पंचायत आसा ती अक्षरशः फेल ठरलेली आसा. कचरा वेवस्थापन करपाक ती एकदम फेल ठरलेली आसा. कारण हांगा जे जंक्शन आसा त्या जाग्यार बरो CCTV कॅमेरा आसा. CCTV कॅमेरा आसा पूण CCTV कॅमेरान जे कोण कचरो उडयता ते कॅप्चर जाता. पूण आजून मेरेन तांकां दंड दिता काय कितें पंचायत? जाल्यार दंड समज जर तांकां दिल्लो आसलो जाल्यार आयज हो कचरो हांगा मोठ्या प्रमाणात आसता कशी जायना आसलेलो. पूण अक्षरशः जी उजगांव गांवची पंचायत आसा ती फेल ठरलेली आसा. जे कचरो सगळ्या दोनी सायडीच्यान जो आसा तो पळोवपाक मेळटा. कारण हांगा राष्ट्रीय महामार्ग जाल्ले कारणान जे मोलेच्यान जे गेस्ट येता जावं ट्युरिस्ट गोंया येता तांकां हो जो दोनी सायडीच्यान जो कचरो आसा तो पळयतना हांगा गोंयची परिस्थिती कळटा की कशें आसा हांगा गोंयान वातावरण. ते कचराचेर जे निर्बंध हाडपाची जी उजगांव गांवची पंचायत जी आसा ती कचऱ्याचेर निर्बंध हाडपाक फेल ठरल्या. अक्षरशः अशें लोकां कडल्यान आयकोपाक येता. तेन्ना संबंदीत जे सरपंच आसा तेणी हेची दखल घेवची आनी जे कचरा कोण उडयता ताका दंड घालचो. तेणे करून हांगा तेजेर नियंत्रण येतलें अशें लोक म्हणटात. नव्या दाबोळीच्या उड्डाणपुलाचें काम डिसेंबर मेरेन पुराय जातलें अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिलें. सोमारा मंत्री दिगंबर कामत, मंत्री मॉविन आनी तशेंच हेर अधिकाऱ्यांनी दाबोळी उड्डाणपुलाच्या कामाच्या पळोवणी केली. मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केल्ली की थोडी कामां हांवें एक मिटींग फाटीं घेतिल्ली, थोडी कामाचेर रिव्यू करया आनी त्या रिव्यू करपा खातीर हांव आज हांगा स्पेशली आयलो. म्हाका गजाल बरी जाल्या की खुबशीं कामां ताजी मार्गाक लागिल्लीं आसा. थोडी कामां आसा ताजें एस्टिमेट कितें रेडी आहा तें ताका सांगलां 8 दिसां भितर आमी अप्रुवलां दितात, प्रॉमिस करपाक मेळटली. ताजे भायर नॅशनल हायवेचें पळय जें आशिल्लें ताजेरूय डिस्कशन जालां. सांकवाळचें ताजें प्रॉब्लेम आशिल्लें ताजेरूय मार्ग काडला. अशीं खुबशीं कामां आज आमी मार्गाक लायल्या आनी म्हाका दिसता कांय तशें व्हडलेशें प्रॉब्लेम ना. कंपॅरेटिवली मेन प्रॉब्लेम आसा तें ब्रिजाचें. ताचें टार्गेट दवरलां आमी की डिसेंबर पर्यंत खंयच्याय परिस्थितीत तो ब्रिज कंप्लीट जावपाक अशें टार्गेट सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक की डिसेंबर टार्गेट दवरून तुमी काम करा. ताणें फूल सपोर्ट तांकां केला. आय एम थँकफूल टू हिम बिकॉज लास्ट टायम आमी डिसायड केल्लें डायवर्जन करतले आनी कितें करतले, लोक कफजां करतले आनी कितें करतले. बट एवरीवेअर ही हॅज स्ट्रॉंगली सपोर्टेड बिकॉज ऑफ दॅट डायवर्जन वॉज पॉसिबल. डायवर्जन करपाक आमी पळयता जाता कितें जाता तें, पण ताणें फूल सपोर्ट केला आनी तें डायवर्जन आज जावन पडलां. तांकां काम करपाक मेळटा. दे हॅव सेड दॅट विदीन बाय मे दे वील कंप्लीट दॅट स्ट्रेच. करून म्हणटा आमचे PWD मिनिस्टर, आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत एक उतरार लास्ट टायमूय जेन्ना प्रॉब्लेम जाल्ले तो रोखडो पावलो स्पॉटार विदीन 1 hour आनी आमी खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व केले. आनी तेन्ना आमी डिसायड केल्ले ट्रॅफिक डायवर्ट करून तांकां फास्ट कशें काम करपाक मेळटा नॅशनल हायवे ते आमी तांकां एक सन दितले सो दॅट दे कंप्लीट इट इन टायम. आनी इन स्पायट ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज आमी आज दोनी सायडी सर्विस रोड केले थँक्स टू हिम and his orders which were followed by PWD officials. I want to thank them also that they saw that this has to be done. तुमकां खबर आसा हे न्यू फ्लायओव्हर जे येता इट इज टू डिकंजेस्ट. जेन्ना मुर्मुगांवसून इतली ट्रॅफिक येतली ती कशी वयल्यान ऑटोमॅटीक डायवर्ट जातली आनी सकयल जे रावपी लोक आसा ते वाठारांत सारखे कॉन्सन्ट्रेटेड पॉप्युलेशन तांकां त्रास जावपा ना. हें काम आमी हातीन घेतले आनी आज दोनी सायडी रोड डायवर्ट जाला आनी चडशे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला सो दॅट दे कॅन डू फास्ट वर्क. आतां दुसरे आमचे पेंडींग कितलीचशी कामां आसली. आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत की हे तेणे हातीन घेवन
ऑर्डर दिला टायम बाउंड बेसीस उमके दिसा उमके कडेन फायल पावपा जाय उमके दिसा अशें काम जावपा जाय. म्हाका दिसता असले डायनामिझम तरी सरकारान रिफ्लेक्ट जाले वर तेजे डिपार्टमेंट रिफ्लेक्ट जाली एक बरी गजाल आसा. म्हणून म्हाका खूब खुशी भोगता की रोड्सा बाबतींत तरी आमचे कांयच प्रॉब्लेम उरपाना म्हणून. खांडेपार पुलाच्या दोनूय वाटेंतल्या रेलिंगांक प्लास्टीक पिशवी बांदपाचो प्रकार वाडत आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण यो वच करपी लोक निर्माल्ल्या हाडटात आनी ह्या न्हंयत उडयतात. कोणूच कारवाय करिनात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावरपी विराज सप्रेन केल्या. विराज म्हाका एक सांग, हांगा जे पूल जो आसा खांडेपार पूल त्या दोन्ही सायडीच्यान जे पिशवी बांदताचे कारण कितें आसूं शकता? आमचे हिंदू धर्मीय हे चडशे हिंदू धर्मीयच करता. जी पार्टी फुलां आसा ती ते उदकान उडयता आनी ते प्लास्टीक काडटा आनी हांगा बांदतात. हें विद्रुपीकरण जावन आसा. सुंदर आमचें गोंय, स्वच्छ आमचें गोंय म्हणटा आनी प्लास्टीक मुक्त गोवा म्हणटा. हेंच काय म्हाका विचारपाक जाय आमच्या सरकाराक. प्लास्टीक मुक्त गोंय म्हणटा तें हेंच काय म्हणून प्लास्टीक सगळें हांगा मारिल्लें आसा. ते हांगच्यान ट्युरिस्ट येता आमच्या गोंयान. ते तुमकां हें पळोवन कितें म्हणटले? आमचे जे ट्युरिस्ट येतात गोंयांत ते जेन्ना पळयतले विद्रुपीकरण जाल्यार कितें म्हणटले? करपाक जाय आशिल्लें. जी पंचायत हांगा लागता, कन्सर्न पंचायत कितें खरें हांगा लक्ष दवरूंक जाय आशिल्लें. आनी मेन म्हटल्यार ह्या दोनी सायडीन CCTV जाय. ह्या दोनी सायडीन CCTV जाय तेन्ना ताजेर कितें तरी निर्बंध जातलो. ना जाल्यार हें अशेंच चालू उरतलें. म्हाका एकूच सूचना आसा आमच्या हिंदू भावांक, जे तुमची पार्टी फुलां आसता ते घरा कडेन एक खड्डो खणा आनी तातूंत भितर घालून दवरा. ताजेर खत तयार जाता. इंस्टेड ऑफ थ्रोईंग इट इन द वॉटर, तुम्ही वॉटर पोल्युशन करता. हांगा वॉटर बॉडीज तुम्ही हे करता, हांगा पोल्युशन करता. उदक हें सगळें पॉल्युटेड जाता. पूल हाडटा हांगा खाली करता आनी हांगा पिशे बांदता सगळो भायलो लोक. थंय मग हे सोडटा, वस्ती सोडटा थंय थंयची सगळो पिशे कचरो थोडे जावन कचरो थंय खूब आहा कचरो थंय. कित्याक लागून बांदता हे पिशव्यो अश्यो? म्हाका खबर कित्याक बांदता त्यो. पण तुका कितें दिसता आतां? म्हाका तें बरें दिसना. आतां कोणी काडची अशी डिमांड आसा तुमचो? काडचें म्हणल्यार हांव केन्ना केन्ना काडटा, भायरूच मारता हांव. तूं काडटा? हय, केन्ना जळयता हांव त्यो. म्हाका बरी दिसता ती. तुजें नांव कितें? सुरेन. ओके, पूण कोणी अशें बांदपाक कारण कितें बीन? ते अर्दे लोक कितें बांदता आनी हें करता, कचरो सगळो उडयता. हांगा हांगा धरता बांदून. मागीर पिशवी वयता न्हू व्हरता बीन ते काय कशें? हांव व्हरना, तो बांदता आनी वयता. कोण भायल्या हाडटा कचरो हाडून दवरिता? हय, कचरो सगळो उडयता, पिशवी हांगा बांदता. अशें करता. आनी पुलार सगळे बरें दिसना, विद्रुपीकरण दिसता. हय, सगळें बरें दिसता हांगा. आमी खांडेपार ब्रिजार आसा, ज्या जाग्यार हांगा सकयल न्हंय आसा आनी वयर ब्रिज आसा. खांडेपार नदी सकयल व्हांवता. पूण हांगा जे वयल्यान जे रस्त्यान हायवे म्हणून जे लोक येता आनी ते पिशवी काडटा आनी शेवडून मारता. आनी दुसरी म्हणल्यार हांगा जी तेणी फुलां जी देवाची कितें करून जे घरांतल्यान कचरो कितें हाडलेलो आसता आनी देवाची फुलां देवाक घातली ती फुलां दुसरे दिसाची ती फुलां हांगा हाडटा आनी उदकान उडयता फुलां आनी हांगा पिशवी बांदता वयता. पिशवी थोडे वयतना व्हरता आनी थोडी पिशवी तश्योच आसता. पूण हे जे आसा हांगा एवढे हांगा राष्ट्रीय महामार्ग जाल्ल्या कारणान ट्युरिस्ट येता वयता आनी हे जे दोनूय पुलाच्या सायडीन जे हांगा ते बांदून दवरिता पिशव्यो ते पळोवपाक गेले विद्रुपीकरण पुलार जाता काय कितें अशें दिसता. ह्या संदर्भात कितले फावटी जे लोकल लोक आसा तेंच्यांनी पंचायती कडेन तक्रार केल्ली पूण कोण काय केलें ना. समाजाक जो विराज सप्रे आहा तेणी सांगला की हांगा दोनूय सायडीन जर CCTV लायत जाल्यार हांगा कोण पुलार कितें करता तितले कॅप्चर जातले आनी तेणी करून अशी जर न्हंय जर पोल्युटेड करता न्हंय पोल्युटेड करता तांकां दंड घालपाक मेळटलो अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण ह्या संदर्भात पंचायतीन दखल घेवपाची जावं संबंदीत अधिकारी जे कोण लागता तेणी दखल घेवपाची अत्यंत गरज आसा अशें दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारचे एकनाथ केडेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक टीव्हीच्या 4थ्या वर्धापन दिसा निमतान धारबांदोडे मतदारसंघाचो जिल्लो पंचायत वांगडी रुपेश रामनाथ हासे देसाय हांच्या कडल्यान गोमंतक टीव्हीक उर्बेभरीत परबी. गोंयकारांच्या दरेका प्रश्नांचेर घालता उजवाड. कोणशाक घडपी घडणुकांचेर जाता सखोल चर्चा. राजकारण ते समाजकारणींच्या महत्वाच्या बातम्यांचो खजानो. सडेतोड आणि बुलंद. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचा आवाज.
गोमंतक टीव्हीच्या 4थ्या वर्धापन दिसा निमतान दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ गांवस देसाई हांच्या कडल्यान गोमंतक टीव्हीक उर्बे बरी परबी. गोंयकारांच्या दरेका प्रश्नांचेर घालता उजवाड, कोणशाक घडपी घडणुकांचेर जाता सखोल चर्चा, राजकारण ते समाजकारणींच्या महत्वाच्या बातम्यांचो खजाना, सडेतोड आणि बुलंद. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचा आवाज. गोमंतक टीव्हीच्या 4थ्या वर्धापन दिसा निमतान फोणेचो समाज वावुरपी दोतोर केतन भाटीकर हांच्या कडल्यान उर्बे बरी परबी. गोंयकारांच्या दरेका प्रश्नांचेर घालता उजवाड, कोणशाक घडपी घडणुकांचेर जाता सखोल चर्चा, राजकारण ते समाजकारणींच्या महत्वाच्या बातम्यांचो खजानो, सडेतोड आणि बुलंद. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचा आवाज. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा.